नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। मोपाचे पर्यावरण रिपोर्टाचेर पेडणे सुनावणी सुरू। मोपा समर्थक, बीजेपी विरोधक, जीएफडीओ, मोपाचे शेतकार, आमदारांचे शक्ती प्रदर्शन। सुनावणेक हजारांवयर लोक, पोलीस फोर्स। वास्को दोट्टी खून प्रकरणात वळखीच्याच लोकांचो आसूं येता हात। पोलिसांनी सुरू केल्या नेटान चौकशी, मात घडणुके दिसा पोलीस वरभर उसरां आयिल्ल्यान लोक पिकार। पणजे पोट वेंचणुके खातीर भाजपाचे कसिनो मुद्द्याचेर आपालिपा। भाजपान जाहीर केलो जाहीरनामो, 2.5 वर्सां भितर स्मार्ट सिटी दिवपाचें उतर। आणि मोगोची फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू। दिवचले सावड्ड्या उपरांत आयतारा सांताक्रूज हजारांभर कार्यकर्ते भितर सरले मोगोत। अपक्षांक घेवन आमदार वाडोवपाचो चल्ला प्लान। खबरो विस्तारान। मोपा विमानतळाचे EIA रिपोर्टाचे जनसुनावणी सुरू जाल्या। उत्तर गोंयची जिल्लोधिकारी, मामलेदार, संयुक्त मामलेदार आनी पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मेळून सुनावणी घेता। मोपा सुनावणेचे सुवातेर आयतारा सकाळ सावन मोपाचे समर्थक, विरोधक, बीजेपी, गोवन्स फॉर दाबोळी आनी मोपाचे शेतकारांनी मोठ्या प्रमाणात शक्ती प्रदर्शन केलें। तणावाचें वातावरण आशिल्ल्यान सरकारान मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्सूय घालो। बसींनी भरून लोक आयलो। पर्यावरणवादी आनी उत्तरेंतले बीजेपीचे आमदारूय आयिल्ले। सुनावणेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगूय चल्लां, मात सध्या निर्णय कसलोच जावचो ना। As I'm representing my villagers, we demand as we want international airport at Mopa. However, we are not against Daboli airport. For us, proposed airport at Mopa will become a reality. It will benefit Goa in many folds. It will improve the state's financial position and open the western gate for international tourism. If both the airport coexist, it will be the feather in the cap of Goa on international level. जेन्ना एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट पळा तो तुम्ही केला तो काय प्रमाणे आमकां एक बूक धाडपाचो आशिल्लो। म्हाका तरी तुमगेलो बूक मेळ्ळो ना, पूण काल हांव एक कडेन मिटिंगे कडेन म्हाका कळ्ळां की हिंगा जनावर ना म्हूण जेन्ना आज बाबा सांजीत कांबळेन सांगिल्ल्या प्रमाणे हिंगा जनावर आहा, पूण एकूण हांव हिंगा पेरणे चोवपा येयलो कित्याक ते एनवायरमेंट इम्पॅक्ट हेजे रिपोर्टाचेर सांगलां की बेंगालाचो कोलो आहा म्हणटा, बेंगालाचो कोलो, बेंगाल फॉक्सीस। हांव म्हणटा हिंगा बेंगाला फॉक्स कोण हाडलो? आमची तरी गोंयची फॉक्सीस तरी डेली गेल्या, पूण बेंगाला फॉक्स गेली ना। हांव तो चोवपा येयलो ह्या कामू बेंगाला फॉक्स हिंगा रावला ना। तर हांव सांगता म्हाका चड उलोवपा नाका की सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्री क्लियरली सांगिल्लां 2 एअरपोर्ट जायना, एकूच एअरपोर्ट म्हणून त्या पासत हांव येयलां ऑब्जेक्शन करपाक। आनी म्हाका खबर जाय दाबोळी एअरपोर्ट। पहिलो मुद्दो घेता तो म्हटल्यार पर्यावरणाचो जो रिपोर्ट आमकां आतां पयली सुवातीक बसना फुडें स्क्रिनीचेर दाखयलो, तेतून ज्यो त्रुटी आहा, ज्यो सगळे चुकीच्यो बाबती आहा त्यो हांव सगळ्यांच्या नजरे फुडें हाडूंक सोदता। पयली गजाल म्हटल्यार जो पठार आहा पळय त्या पठाराचेर जी जाय ती जनावरां आहा, पूण जो रिपोर्ट आहा त्या रिपोर्टान त्या जनावरांचो तसो उल्लेख केल्लो ना। ज्या प्लॅटोचेर वाघ, गवेरेळे, सोंशे, भेकरी अशी जी जनावरां आसता तेका लागून आनी जायती जनावरां आसूं शकता। प्रत्येकाचें जर नांव घेवन वचत जाल्यार ते खूब टायम पावचो ना। तेका लागून जनावरां आसा ही म्हाका दाखोवपाची आहा। ह्या प्लॅटोक लागून जे उदक सिपेज जाता, जे उदक पावसाचें जिरता, त्या उदकाचेर डिपेंडिंग मिनिमम म्हणजे आम्ही स्टडी केला ते भाशेन 40 झरे आहात डिपेंडिंग, आणि वर्षाची 12 महिने ते व्हावता।
केन्नाच बंद नसतले नाल्यार कोणी सांगचे हे फड म्हणून जाल्यार आमी चॅलेंज करून वीक तेजो रिपोर्ट करून हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हाडून दिवं शकता हे भाशेन आता तिसरो प्रश्न म्हणटा की रिपोर्टान अशें आहा की झाडां ना जी झुडपां आहा पळय ती झुडपां मारली जाल्यार प्रश्न मिटलो म्हणटा ते जाल्यार गव्हर्नमेंटान जे लँड एक्वायर केला म्हणटा गव्हर्नमेंटान लँड एक्वायर केला पळय तेतून अवॉर्ड कॉपीनूच दाखयता करोडांनी रुपयांचे झाडांचे व्हॅल्युएशन केला जाल्यार हेंका झाडां दाखोवंक जाय आनी गव्हर्नमेंट जेन्ना व्हॅल्यू करता तेन्ना हेंका झाडां दाखोवपाची आनी सेपरेट गरज आहा हेंच्यांनी झाडां पळोवंक ना जाल्यार सारकी पळयात आनी ज्या जाग्यार झाडां ना त्या जाग्यार हियरिंग हाडला हांगा 1 किलो रोड करपाची गरज नासली ज्या जाग्यार झाडां ना थंय हाडून रोड हियरिंग करपाचें ठरयला आमी जाय जाल्यार जागो थंय दिता एक्चुअली एक गव्हर्नमेंटाचे म्हटल्यार पब्लिकेचे पयशे मोडल्या कित्याक मोडल्या अश्यो जायत्यो गोश्टी आहा म्हणून म्हणटा रिपोर्ट सारको ना हे मान्य करात ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट आता घेऊ एक विराम.